बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. मोगळा बाप्पा, ह्या वर्त्या वेळा पासत आमी तुका अर्गां हांव वय बाप्पा, तूं आमचो वर्तो मोग करताय. तुज्या त्या वर्त्या मोगा पासत तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलोय आनी तुजो मोग कितें म्हूण आमकां कळीत केल्लोय. ह्या तुज्या वर्त्या मोगा पासत आनी सॅक्रिफायसा पासत आमी तुका अर्गां दिता हांव. ह्या वेळार परत तुजे उतार आयकूंक आमी जमो जाले हांव. ह्या वेळार पवित्र आत्म्या, तूं आमचो मजतदार जावन आसाय, कुमोकदार जावन आसाय. ह्या वेळार कितें उलयचें, कितें गरजेचें तें मात्र म्हज्या तोंडा मुखांतर तुवें उलोवच्या पासत हांव तुका अर्गां दिता. अशें हर एकल्यांनी तुवें दिवचें जिवीत दिवचें उतार स्विकार करून तुज्या नांवाक महिमा दिवन दी. अशें हर एक दिंबी जेजू म्हणल्या नांवाक पडोवन दी आनी ताचे उतार सगळ्या आख्या संवसारांत गाजोवन तुज्या नांवाक महिमा जावन दी म्हूण मागता हांव. तशेंच ह्या वेळार हे तुजे उतार आयकूंक अडखळ करतल्या सर्व वायट स्पिरिटाक हर एकल्याच्या काळजा मनांतल्यान भायर वचून जेजूच्या नांवान हांव तुका आज्ञा दिता. अशें हर एक उतार सरळ आनी सोंप्या रितीन समजूंक ती समजणी दिल्ल्या पासत हांव तुका अर्गां दिता. अशें तुज्या नांवाक महिमा जावन दी म्हूण मागता हांव. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन, आमेन, आमेन. मोगाच्या दिव्यवाणी विक्षकानो, तुमकां ह्या देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत करता हांव. फाटल्या हप्त्यांत आमी बोगसण्या विशयान शिकल्या हांव. आयचो विशय जावन आसा कुटुंबा जिवीत. आमकां कोत्ता मोगाच्या न्हू, आज कुटुंबांत कितल्यो समस्या आसात. एका कारण सोदूंक गेल्यार आमी जायते फाटी संवसारी रितीन ह्या कुटुंबांत आसल्या समस्याक पर्याय सोदूंक येता. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी केन्ना ह्या समस्याक पर्याय सोदता तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी बरेपण पळोवंक शकता. कित्याक देवाचे उतर सांगता, देवान जोडी केला ते मनीस मोडिना जावं. जायते फाटी आमच्या जिवितांत समस्या कारणां कितें म्हणल्यार देव ताच्या उतरा विरोध वचना. ताणें कितें सांगलां त्या प्रमाणे कसो देव जावन आसा. देवाचे उतर सांगता, देवान जोडी केला ते मनीस मोडिना जावं. तर कोण आज देवाचे उतार मोडटा, मनीस गी देव गी. देवाक मोडना आमी एकामेका कुटुंबा जिवितांतल्यान भायर रावचे. त्या देखून पयल्यान पयले देवान आदाम आनी एवेक रचले. तांच्या मरिफात कुटुंबाक ताणें बुन्याद घाली. तर आज आमच्या जिवितांत कित्याक हो समस्यो आमच्या कुटुंबा जिवितांत पळोवंक गेल्यार जायते फाटी आमच्याच कातोलीक धर्मांत आमकां शिकोवन मेळटा. हर एक आतां मिसाक येता जाल्यारय आमच्या कुटुंबांत कित्याक समस्ये कुटुंबा जिवितांत पर्याय जायनात. हो डिवोर्स म्हणलो शब्द आज आमकां जायते फाटी आयकूंक मेळटा. पूण आदल्या काळार आमी पळोवंक गेल्यार हो शब्द आमकां आयकूंक मेळनाटलो. पूण आज हो शब्द एक सामान्य जाल्या. म्हळ्यार काजारी जिवीत म्हणलें एक तसो खरो अर्थ गोत्त नासतना जायती आपणाचें जिवीत ह्या संवसारांत विभाड करून आसात. त्या देखून देवाचें उतर सांगता, जो असो 10वो अध्याय 10वी वळू, सोर येता फकत सोरोंक, विभाड करूंक, नाश करूंक. आज ताणें आमचें जिवीत सोदलां. जिवीत विबाडला जाल्यार, सोरला जाल्यार, नाश केला जाल्यार हाका कारण एकच आमकां सत गोत्तना. त्या देखून आमी संपडल्या. ह्या वेळार त्या उतरां मरिफात कशें आमचें कुटुंबा जिवीत बांदून हाडयत ह्या विशयांत आमी आज समजून घेवया. त्या देखून आमी पयल्यान पयले देवान कशें ह्या संवसारांत कुटुंब ह्या मनशा कुळाक रचले अशा विशयान आमी समजून घेवया. तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी खंय सुकोवन पडल्या आनी खंय आमी सारकें करूंक आसा तसो पवित्र आत्मा आमकां शिकयतलो ताच्या उतरां मरिफात. त्या देखून आमी हो नियाळ चीत दिवन गमान दिवन आयकुया. प्रेज गॉड, हालेलुया. त्या देखून पयलीं आमी वळ काडया उत्पत्ती 1 अध्याय आनी 26वी वळ तावन 28 वळ म्हणसर तातूंत पळया. आनी देवान म्हणलें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्याचेर
अंतराळाच्या सुकण्याचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर सरतल्या सर्व जीवदाळीचेर मनीस अधिकार सोलो. देवान मनशाक आपल्या सारकेसो रचलो. देवाच्या सारकेसो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हणलें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमच्या आदीन हाडा. दर्याच्या मासल्याचेर, अंतराळाच्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वीर जियेतल्या सर्व मनजातीचेर अधिकार चलया. पळया, देवाचे उतर हांगा क्लियरली म्हणटा. आनी देवान म्हणलें, आमच्या स्वरुपासो आनी आमच्यात सारकेसो आमी मनशाक करुया. तर देवाचे सारकें रूप खंयच्या मोगाचें न्हू. देव सांगता ताच्या सारकेसो रुपासो. देवाक सारकें रूप आसा गी. जायते जाणां गडबड. देवान आमकां सारकेसो रुपा जाल्यार कित्याक आमची तोंडां वेगवेगळी आसात. हांव देवा बरी आसा गी. ताका सवाल कितें म्हणटा, देव म्हळ्यार 4 अध्याय 4 अध्याय तातूंत 20 आनी 4 वळ म्हणटा, देव म्हळ्यार आत्मो. त्या देखून दादलो आनी चेडूं मात कुडीन मात कितें म्हणटात व्यत्यास आसा सोडून ताचें सारकें रूप म्हणटाना दादलो आनी स्त्री आत्म्या रुपांत आसतना ताका व्यत्यास ना. हर एक आत्मो देवाच्या सारकेसो जावन आसा. त्या देखून ही पयली वळ म्हणटा, देवान आपल्यास सारकें रुपाचो. म्हणजे पयलें देवान मनशाक आत्म्यांत रचलो. कशें देव आत्मो जावन आसा तशें मनीसय आत्मो जावन आसा. जर तर हे सत तुमकां आज कळ्ळें तर तुमच्या कुटुंबा जिवितांत येवच्या समस्येक पर्याय सोदूंक सुलभ जातले. आनी दुसऱ्या अध्यायांत बरयला, देवान उपरांत मनशाक मातयेचो रचलो. उपरांत कळ्ळें की पयलें ताचें सारकें रूप खंयचें, देव म्हूण आत्मो आमकां आत्म्या रुपार ताणें रचलें. दुसऱ्या अध्यायांत पळोवंक गेल्यार देवान माती गेली आनी रूप दिवन आपलोसो स्वास ताच्या नाकाच्या फुडांनी फुंकलो. तेन्ना मनीस एक जिवो प्राणी जालो. कळ्ळें की म्हळ्यार एक उडासदार आमी सर्व आत्मे जावन आसा. आनी हेंचे मुखले उतारी आमकां सांगता, देवान कितें केलें रचलें आपल्यांत. ताणें काय केलें, दर्याच्या मासलेचेर, अंतराळाच्या सुकण्याचेर, जानवराचेर, सर्व रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर सरतल्या सर्व जीवदाळीचेर मनीस अधिकार चलो. कितें म्हळें, देवान कोणाक अधिकार दिलो? ह्या संवसारांत आसल्या हर एक वस्तू वयर आमकां अधिकार दिला. खंय मनशा वयर आमकां अधिकार दिवना. जर तर आज मनीस मनशा वयर अधिकार चलयता जाल्यार आमकां ही सता गुंतूनात. देवान कोणायक मनशा विरोध दिवना. ह्या सांगचे तर गोवाक बायले विरोध, बायलेक गोवा विरोधी अधिकार दिवना. देवान दिला ह्या संवसारांत आसलेल्या सर्व वस्तू वयर आनी संवसारांत आसल्या सर्व वायट स्पिरिटा विरोध आमकां झुजूंक अधिकार दिला. केन्ना हे आमी सत जाणां जाता तेन्ना मात्र आमच्या जिवितांत कोण आमकां ह्या काला म्हणटात देवाच्या संबंदां जावन आमच्या कुटुंबा जिवितां जावन पयस करता ताचे विरोध झुजोवंक आमकां सुलभ जातले. त्या देखून पळया मुखली वळ कितें म्हणटा पळया, देवान कशें मनशा कुळाक रचलो आनी कशें ताका सांगातीन दिली. तो उत्पत्ती ग्रंथाच्या 2ऱ्या अध्यायांत 20 आनी 4 वळू अशें सांगता. पळया, तुमचे कडेन बायबल कार्ड नासल्यार वाचा. देवाचें उतर सांगता, पयल्यान पयलें कितें सांगता पळया. 18 जावन आमी सुरू करुया. प्रेज गॉड, हालेलुया. आनी सेरेस्पोर देव म्हणालो, मनशान एक सोरो आसचे बरें न्ही. पळया, सेरेस्पोर देवान म्हळ्यार कितें, मनशान एक सोरो आसचे बरें न्ही आनी हांव ताका फोव तसली सांगातीन करून दितालो. तर आमकां फोव तसली सांगातीन कोण करून दिता? जेन्ना आमी देवाच्या सांगात आसल्यार खंडी जावन आमकां फोव तसली सांगातीन मेळटली. कित्याक आमच्या जिवितांत आनीकी आमी जायते फावटी आमी सांगता, म्हाका कित्याक सैरीक जावना, कित्याक म्हजें जिवीत अशें जालां. म्हजेच एक तुमकां टेस्टमनी सांगचें जाल्यार हांव पयलें बायल्या गांवांत काम करतालो. कळ्ळें की थंय एक 6 वर्सां एका कंपनींत हांवें काम केलें. काम करतना 6 वर्सां कंप्लीट केली त्या कंपनीर. मागीर हांवें सांगलें म्हज्या भाऊजी लागीं हांव म्हजें काम चेंज करता म्हूण. तशें हांवें कालें केलें. थंय जावन हांव पाटी आयलो. त्या वेळार दुसऱ्या कंपनीक इंटरव्यू दिवंक गेलो. तेन्ना म्हाका
एक हे आसले काले म्हळ्यार आमी ओटूक 6 जाणां भुरगीं, म्हजो भाव ल्हान. ताचें काले जालें पुरा गांवांत काजाराची पुरा तयाराय चलताली. हांवें ते दाड हांव ताचें मलगडो, हांवें सैरीक हांवें पळोवंक ना. हांव ती 6 वर्सां काम करतना हांवें चिंतलें ह्या कंपनीर आनी नाका, नॅक्स्ट कंपनी चेंज करया म्हणून दुसरे कंपनीक हांव इंटरव्यू बरोबर गेलो. तेन्ना कितें जालें, त्या कंपनी काम करचे पयलीं म्हाका थंय परत फाटीं येवचें पडलें. कित्याक म्हळ्यार दुसरी कंपनी चेंज करतना फाटीं येवचें पडटा. तशें हांव फाटीं येयलो. फाटीं येतना म्हज्या भावाच्या काजाराची तयारी पुरो जावन आसा गांवांत. सकडी सांगता तूं काजार जायना गे म्हणून. तेन्ना हांवें सांगलें म्हजें काजार आतां न्ही 1 वर्स उपरांत, कित्याक हांवें सैरीक खंयची पळोवंक ना. पूण अचानक कितें गुंतूना म्हाका एकल्या भावान म्हाका कॉल केलें, अशें अशें सैरीक आसा, तुमी वचून उलोवन येया म्हणून. तशें हांव आनी भयणकर्ण त्या घरा वचून उलोवन पुरो आयले. हांव उलोवन येयल्या उपरांत तांणी म्हणलें 1 वर्सा उपरांत. तशें हांवें चिंतलें बरी म्हजे काजारी 1 वर्सा उपरांत जातलें म्हणून. पूण अचानक गुंतूना त्या वेळार हांव देवाचें उतर आयकतालो, गांवांत येताना थंय पुरो येतालो मागणें पुरो आयकोंक रितीरेक पुरा. सडन कोणें डिसिशन कोण घेतलें गुंतूना, तुजें काजार ओटूक सांगता जाल्यार बरें न्ही गी म्हूण विचारलें. हांवें जायत म्हणलें. हांवें एक्चुली म्हजें प्लॅनच नासलें काजार जावचें. सडनली हांवें चिंती नाटल्या बरी म्हजें आनी म्हज्या भावाचें काजार जालें. कित्याक म्हळ्यार हांव सांगता त्या वेळार कंपनींत म्हाका कॅन्सल करनातना आनी एका कंपनीक हांव काम करून गेलो. तेय म्हाका 2 वर्साची विजा आसली, बट ते हांवें कंप्लीट करून नाटल्या वरी म्हाका तेय 6 मंथ बॅन पडलें. हांव चिंततालो, म्हजे मॅनेजर दिसताले हांवें खालें करचें. तो म्हणलो तूं गांवाक वचू, तूं गांवाक गेल्या उपरांत तुजें बॅन पुराय जाल्या उपरांत तुका विजा धाडटा म्हणलो. पूण म्हाका गुंतूना ह्या वेळार म्हजे हांगा काजाराची पुरा तयारी जाता म्हणून. हांवें चिंतून हाडलें. पूण देवाचें उतर ताका खालें म्हणटा, म्हजी चिंतना तुमची चिंता न्ही, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्ही. कितले भुमितांव न्हू आकाश वयर आसा, तितल्यो म्हजो वांटो तुमच्या वाट्या वयर आसात. म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर आसात. म्हणजे थोडे कितें चिंतात म्हळ्यार आतां 6 म्हयने वचून गांवांत हांवें कितें करीचें त्या विशयान चिंतात. हांवें चिंतचें हर एका वेळार देवाचें उतर सांगता ताका अर्घा दिया. देव आमच्या हर एक बऱ्याक करचो देव जावन आसा. ताचें येवजण कितें जावन आसलें ह्या वेळार म्हजें काजार जायचें आसलें. त्या देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवितांत आज कितेंय तुमकां सैरीकेचे काले समस्या आसल्यार तांच्या फाटल्यान धांवनाकात. तुमी ह्या देवाच्या उतरांत फाटल्यान धांवल्यार खंडीत जावन देव तुमच्या जिवितांत वांटो उक्तें करता. आमी सोलून पडटा कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी ह्या संवसाराची साल आमी आदारता. त्या देखून कितें आमकां देवान कितें करून दवरलां तें आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक शकना. ताका जेरमेचो ग्रंथ 20 अध्याय 11वी ओळ कितें म्हणटा, वय म्हज्या मनांत तुमच्या बसत बऱ्यो योजना आसात, तुमच्या हिता बसत न्ही तुमच्या केस्ती बसत म्हणटा. पूण ती योजना म्हज्या जिवितांत फुलफील जायचे जाल्यार हांवें ताच्या वाट्या प्रमाणे ताच्या नियमा प्रमाणे वचूंक आसा. तेन्ना मात म्हज्या जिवितांत हांवें ती देवाची सकत हांवें अनुभव करूंक जाता. त्या देखून आमी परत त्या उतराक फाटीं या. पळया उत्पत्ती ग्रंथ हांवें सांगलें 2 अध्याय 18वी ओळ जावन आमी सुरू करया. तातूंत पळया अशें बरयलां, आनी सरस्पर देव म्हणालो, मनशान एकसूर आसचें बरें न्ही, हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितलो. आनी सरस्परा देवान धरणीचे मातयेंत हांव सर मनजाती आनी अंतराळ्याची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दितात म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली. जें नांव मनशान हर एक प्राण्याक दिलें तेच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. पळया देवान मनशाक कितली पुरो अधिकार दिल्लो. पळया इवन हर एक मनजातीक कोणें नांवां दवरलीं. आज आमी एलिफंट टायगर आपयता, कोणें नांवां दवरलीं? मनशान, म्हणजे कोणें आदामान नांवां दवरलीं. पळया तितलो तो जाणवाय आसलो, तितली समजणी देवा सारकें म्हळ्यार त्या रितीन आसलो. मुखार कितें जाता पळया, मनशान सर मनजातीक नांवां दिलीं, पूण मनशान सर जनवराक आनी अंतराळ्या सुकण्याक आनी सर मनजातीक नांवां दिलीं, पूण ताका फावो तसली सांगातीन मेळ्ळी ना. पळया पुरायेंकी नांवां दिलीं, हर एक केली, पूण ताका तांतून फावो तसली सांगातीन मेळ्ळी ना. जर मेळ्ळें तर कितें जालें आसलें? आज त्या मनजाती त्या आतां कोणाक मेळ्ळें तर आज बायल आसती नाटली सामामू, कोणाक मनजाती काडून येता आसली. पूण देवाचें येवजण तशें की ना. देव कालें करता पळया. तेन्ना सरस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो
आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मांसान भरली. पळया, सरीसपरा देवान मनशा जावन काडलेले बरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. पळया, देवान पयले काले गेले मनशाक एक गाढ न्हिदेन घालो आनी ताचीच एक बोर काडून तांतून जावन एक ताणें स्त्री रचली. पळया, देवाचो मोग पळया. तर पळया, मनीस कितें म्हणटा पळया, तेन्ना मनशान म्हणलें, शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस, नांव तिचे नारी, कित्याक नारातावन तिका काडल्या. पळया, देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपले बायलेक एक ओडता आनी ती दोगांय एकच कोड जातात. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. पळया, देवान आदामाक पळयलें. आदाम कितें करतलो? एकलोच एक सूर आसलो, पूण कितेंय ताच्या मतींत विराराय आसली. देवान काले गेले, ताका कळलें, ताका एक गाढ न्हिदन गेलो आनी ताका फावो तसली एक सांगातीन रचली. त्या वेळार ताची एक चिंता बदलले. त्या स्त्रीयेक पळोवन ताचे जावन एक खाली म्हणटात एक खावांत भायर आयले. शेकी म्हजी हाडाची हाड. हरी एक ताणें पळया उतरां उलयली. कशें ताचे मनाचें चिंता बदलले. कशें त्या देखून देवान जोडी केला. देव कितें म्हणटा मुखार, ती दोगांय एक. त्या देखून एकलो काले करतलो, आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी बायलेक एक व्हरतलो. जायते फावटी आमच्या जिवितांत कितें जाता म्हळ्यार, काजारी जिवितांत आवय बापायक सोडचें म्हळ्यार थोड्यांनी चिंतलां काजार जाल्या उपरांत आवय बापायक आमकां पळोवंक ना, तांणी तांच्या इटल्याक आमी आमच्या इटल्याक. ते सूख चिंताप. सोडचें म्हळ्यार खंय तांकां मार्गार सोडचें गी, आश्रमार सोडचें गी? खंडीत न्हय. सोडचें म्हळ्यार अर्थ एक खाजार जावच्या पयले एक चेडो आपल्या आवयचेर वंदून आसता खंयच्याय वस्तूक. जेन्ना तो खाजार जावन एका कुटुंबाक आपल्या काले म्हणटात बायले सांगाता एक जिवीत जियेतना तो चड अवलंबन आतां कोणाक जायचें ताणें? बायलेक आवयक बायलेक जायचे. जायते फावटी असल्या संदर्भांनीत कुटुंबांनी समस्या सुरू जातात. जेन्ना केदाळाय एक आवय बापायनी चिंतेचे, जर तर एक धूव आमच्या घराक येतना ताका आमी धुवे बरी पळोवंक आसा. जर तर हांव ताका सुणे बरी लेखल्यार म्हज्या जिवितांत समस्या येवंक कारण हांवूच इडे दिता. आमी एक चिंतेचे, आमी एका दुसऱ्या घरांत हांव आयल्या, आमचें जिवीत कशें आसा त्या रितीनी तांणी बरें जिवीत जियेचें म्हणलं मनोभाव आमकां आसाचे. जेन्ना एक जोडी सांगाता जातना जर तर आमी वचून तांकां विंगड करता जाल्यार खंडीत आमच्या जिवितांत आमी बरेंपण पळोवंक शकना. कित्याक देवाचें उतर सांगता, जे देवान जोडी केला ते मनीस मडिना जावं. जायते फावटी मोडचे आमीच आमच्या मोगाच्या मनशा वरवीं. तितलेंच न्हय, जायते फावटी आमकां बेजाराची गजाल कोणें आमकां सताची शिकोवन दिवन देवाच्या उतरां मरिफात तांकां एक करी जे आसले तेच मनीस सांगतात ताका ताचे वरवीं तुज्या जिवितांत बरेंपण येना, ताका तूं सोडल्यार बरें. म्हळ्यार तांणी तांच्या एबिलिटीर येतात. देवाचें उतर सांगता, देवान जोडी केला ते मनीस मडिना जावं. मोडचें आमी. आतां मोडल्या उपरांत परत कोणें समकरीचें? देवाचें उतर तितलेंच न्हय सांगता, देवाक आसाद न्हय, मनशाक आसाद जावंक पुरो. जायते फावटी आमी चलवता, जायते फावटी आमी घरांनी येतना थोडी सांगतात, तांकां मेळची व्यक्ती लित काले म्हणटात सजेशन दितात, तूं ताचे वाटेन रावनाका, तुका बरें जिवीत आसा. कित्याक केन्ना म्हणसर तुमी संवसारी रितीन कितें मेळटा तें खाण गेल्यार तुमच्या जिवितांत ते देवाचें जिवीत तुमी ओगडायतात खंडीत जावन. त्या देखून एक उडास दवरा. हे पुरा समस्याक कारण कितें म्हळ्यार जायते फावटी आमी चिंता, आमी घरांनी बसून काले पळयता माध्यमा मुखांतर TV, सिरियलां, फिल्मां पळयता. आमी चिंता ते काल एक एंटरटेनमेंट, पूण तें आमकां मनोरंजन न्हय. तें एक्चुली तुमी कितें पळयतात हर एक आमच्या भितर काम करूंक सुरू जाता. उडास दवरा, तुमी जर हॉरर फिल्म पळयल्यार कितें जाता, तुमच्या भितर ताचो आत्मो काम करूंक सुरू जाता. तुमी चिंतूंक पुरो ते टायमपास म्हूण न्हय, ते वायट सकत काम करूंक सुरू जालें. आयच्या सिरियलांनी माध्यमांनी कितें जाता, खाजारी जिविता विशयांत कितले संबंध दाखयतात. त्या देखून आज काल ती कितें करतात पळोवन मनशाक तांणी कितें करतात सूख या रायट म्हणलें समजणी ना. त्या देखून देवाचें उतर सांगता रोमाकारांक बरयलें 12 अध्याय 2 वड, ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. म्हणजे ह्या संवसाराची साल आहा पळय आनी देवाच्या राजाची साल मस्त व्यत्य आसा, फरक आसा. जगाच्या अंतर आकाश जावन भुमी. संवसार आमकां एक शिकयता जाल्यार पूण देवाचें उतर आमकां सांगता
ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बगार तुमची मोना नवी जावं. कशें आमची मोना नवी करूंक जाता? केन्ना तुमी चड आनी चड देवाची उतरां आयकतात, जाल्यार जाता तुमची मोन परिवर्तन जाता. जर तर तुमी आनी कितें सिरियलां फिल्मां पळोवन जाल्यार जाता ते तुमी कितें काडून घेतात त्या प्रमाणे तुमच्या मोनान चिंता येता. चिंता खंय व्हरता तुमकां? भावना करता. भावना खंय व्हरता? तुमकां एक निर्धार काडून घेता. निर्धार काले करता तुमच्या कार्यांनी घालूंक तो प्रेरण करता. निमाणें कितें जाता? ती म्हाका आशा जावन स्वभाव जावन म्हजें जिवीत त्या अंतरसून पावता. पळया आज संवसारांत खंय गेल्यार कितें हरी एका कुटुंबांत दूड उणें आसा गी, शिकाप उणें आसा गी, पूण सांगता नात. कित्याक म्हळ्यार हरी एकलो तांच्या एबिलिटीर येता, ताच्या स्वार्थाक मरूंक नाका. काजारी जिवितांत एक जावन सांगता आसाचे जाल्यार पयलें जाय जें मोग, तो मोग ही कसो जायचे? देवा सारके असो. देवान काले गेले आपल्या एकल्या सपुताक दिलो. मोग म्हळ्यार तोलो मोग आमी दिवचे व्यक्ती जायचे, हरी एका काणूंगचे न्हय. केदाळा देवान आदावंक रचलो, ताणें काले गेलो इतलो मोग केलो की आदाव एकसरो जालो. ताका तो मोग कोणाकय दिवचे आसलो. त्या देखून काले गेले देवान ताका एक सांगातीन कर दिल्ली. त्या देखून हरी एका पती सो कायदो जावन आसा आपल्या बायलो सो मोग करचो. केदाळा तो मोग करता त्या मोगा वरवीं मात ते कुटाम काले म्हणटात सांगाता व्हरूंक साध्य जाता. अनेक उडासारा आमच्या शक्तीन साध्य ना. केदाळा आमी देवाक देवाच्या उतरां मरिफात आमचे कुटाम बांदून हाडटा. तेन्ना मात ते कुटाम शाश्वत जावन घट व्हरूंक शकता. कित्याक म्हळ्यार दोन कुटुंबां जावन एक सांगाता मेळटाना तातूंत कोणीय परफेक्ट आसना. घोव या बायल हरी एकलें तें उणेंपण आसा. ते उणेंपण कोण भरती करता? केदाळा आमी जेजूच्या एकवटांत आसता, जेजूच्या उतरांत आसता, तेन्ना मात ते कुटाम एक पवित्र भाग्यवंत कुटाम जावन बदलता. तुमी ऑटो रिक्षा पळयला की या 3 व्हिलर खंयची गाडी, तातूंत कितले टायर आसतात? 3 आसता समाव. जर तर तातूंत एक व्हील मनी पाड जाल्यार पंक्चर जाल्यार मुखार व्हरूंक साध्य गे? साध्य ना. तशेंच घोव बायलां म्हळ्यार फाटली 2 व्हील चक्रां मुखार कोण जाय आमकां? जेजू. काले करता तो मात आसल्यार आमकां सारके रितीन वाट दाखयता. तेन्ना मात फाटल्यान कितलो लोड घालून गेल्यारी प्रेशर गेल्यारी कांय समस्या ना. जर तर खंय मनी ताजो चिनात एक खंयचे मनी काले मनी केळो काले रमलो आमकां मुखार वचूंक साध्य गी? तशेंच आमच्या कुटुंबा जिवितांत घोव बायलां आसल्यार सांगाता आसल्यार पावना. ताचे सांगाता गरजेचें जावन आसा देवाचे उतार जेजू. जर तर त्या कुटुंबांत जेजू आसा, देवाचे उतार आसा, खंडीत जावन ती जिविताची तांची गाडी मुखार वचूंक साध्य आसा. जायते फावटी आमी घरांनी भेट करता, जायते फावटी वेगळो आसार मिसा घेतात, पुराय येतात. समजणी दिल्या उपरांत देवाच्या कृपेन थोडी कुटुंबां एक जातात. पूण थोड्यांक तांचें जिवीत बदलूंक नाका. तांची खुशी करूंक जाय. खासारी जिवितांत गरजेचें कितें म्हळ्यार एकल्यान घोवान आपल्या स्वार्थाक मरूंक आसा, बायलेन आपल्या स्वार्थाक मरूंक आसा. तेन्ना मात ती दोग सांगाता देवाच्या कृपेन सांगाता जिवंक जाता. तर हांवें सांगलें बरीच जायचें म्हळ्यार खंडीत साध्य ना. एकामेका आमी वंदून वचूंक आसा, एकामेका आमी समजून काडूंक आसा. तेदाळ मात म्हजें कुटुंबा जिवीत यशस्वी जातलें. त्या देखून पळया देवाचे उतार कितें सांगता पळया. मुनियो सो ग्रंथ काडया आमी. मुनियो सो ग्रंथ 12वो अध्याय आनी 4थी ओळ कितें म्हणटा पळया. गुणेस्त पतीन आपल्या दादल्याचो मुकोट पूण मोर्याद नातलेली पतीन ताच्या आडांतले कुसड. पळया गुणेस्त पतीन आपल्या दादल्याचो मुकोट म्हणटा. गुणेस्त पतीन कशें जावंक साध्य जाता? ऑटोमॅटीक जातात की? साध्य ना. केदाळा एक आवय बापूय आपल्या कुटुंबांतय तांची जबाबदारी समजतात. तितलेंच न्हय, आज तुमी जायते फावटी ते कन्नडांत एक गाद आयकल्या जावंक बरो, मनी मोदला पाठ शाले म्हणटात. जर तर तांच्या आवय बापायन भुरग्यांक तुमी आज पळया भुरग्यांक कितें अस विचारले हर एक वस्तू दितात. तांच्या जिविताक कितें गरज आसा हर एक दितात. पूण गरजेचें कितें? देवाचे उतार तांकां दिनात. जेन्ना म्हणसर हे उतार तुमी तांकां दिनात ते संवसारी रितीन वयर वचोंक पुरो, पूण तांच्या आत्मीक जिवितांत तांच्या कुटुंबा जिवितांत जैत मेळटा म्हणून सांगूंक साध्य ना मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार जर तर हे सत आज आमच्या हर एका कुटुंबाच्या वडिलांनी जाणा जायचे.
देवाचे योजन कितें आसले आदाव आनी येवे मुखांतर कुटांब रचले ताका एक योजन आसले. जर तर तुमी चिंतून पळया, जर तर एक आवय बापायन तांची जबाबदारी समजून घेतले तर, तांच्या भुरग्यांक ह्या सताच्या वाटेन हाडले तर आज संवसारांत इतले समस्या आसूंक सादी आसले की? खंडीत ना. जर तर म्हाकाच जर देवाचे उतर गोत्त ना, हांव आवय जावन बापाय जावन हांव भुरग्यांक कितें शिकयतलो? आज पळया संवसाराक कितले क्रायम, कितें कारण? आमी संवसारी रितीन मात्र इस्कॉलाचे शिकप, ते शिकप पुरो शिकयतात. इस्कॉलारी कितें शिकयतात? संवसारी रितीचे मात्र. आमचे आत्मीक फायद्याचे कितें शिकयतात की आमचें जिवीत कशें आमी ह्या संवसारांत एक बरें जैतेवंत जिवीत जियेत म्हणून शिकयतात की ना, संवसारी रितीन मात्र. ते शाश्वत न्ही. पळया आज लोकां कडेन दुडू आसा, पयसो आसा, अधिकार आसा, कुटांब आसा, घरां आसात व्हडलीं व्हडलीं, त्या घरांत कुटुंबां आसात गी. हे पुरो आमी इल्ले चिंतचे, नियाळचे, एका खारान गसमूग अशें न्हू सकट आसा आमच्या थंय, पूण देव ना, देवाचें उतर ना. जर तर आमचें जिवीत त्या कटपार बांदल्यार, देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे बांदल्यार आमच्या जिवितांत कितले वारे वादळ येवन दी खंडीत जावन आमी कोसळून पडना. जर तर आमी देवाचें उतर आयकत पूण त्या उतरा प्रमाणे करना जाल्यार आमी त्या हेड्डा बरी रेंवेर बांदलेल्या वारे वादळ ताकाय मारले, काल जाले, दोनी घरां मारले, पूण कोसळून पडले, ते नाश जाले. जर आज आमचें जिवीत खाजारी जिवीत नाश जाता जाल्यार एका एकच कारण आमकां सत गोतूना. देवाचें उतर सांगता जो अध्याय 8व्या अध्यायांत 31 म्हणटा, म्हज्या उतरांत रावशात जाल्यार कितें जातलें? सत तुमकां कळी जातलें, सत आमकां सुटका दिता. जर तर आमकां सत गोतूना, जर तर आमी देवाच्या उतराक प्रामुख्यता दिना जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी बरेपण पळोवंक साध्य ना मोगाचें न्हू. त्या देखून देवाचें उतर पळया, द्वितीय नियमार कितें सांगता पळया. द्वितीय नियम 6 अध्याय 6 वळू म्हणटा, प्रेज गॉड, ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजांत कसोवन दवरूं. पळया, काळजांत कसोवन दवरूं. कशें जाता? काळजांत दवरूं जाता की कसोवन दवरूंक? कशें कसोवन दवरूंक जाता की? काळजांत कशें दवरता आमी? केदळ आमी एक उतार परत परत आमच्या तोंडार उसळटा तेन्ना कितें जाता? ती उतरां आमच्या भितर आसतात. कशें पळय, थोडे सांगतात आमकां देवाची उतरां उडास दवरनात. हांवें तांकां विचारचें, तुमच्या जिवितांत ही उतरां उड आसना? ह्या बायलेन, ह्या घोवान सांगलें, ह्या सासूमायन सांगलें, ते उडास उरता की? ते कशें उरता? त्या विशयान आमी कितें करता? परत परत सांगता, चिंता, हेरडे सांगता. तशेंच जर तर ही उतरां तुमी निरंतर एकामेका खाली म्हणटात हेरांक सांगल्यार, ह्या तोंडार उसारून आसल्यार, ह्या मतीर नियाळ आसल्यार खंय दवरूंक जाता? आमच्या काळजांत दवरूंक जाता मोगाचें न्हू. आनी मुखार म्हणटा, तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तूं घरांत बसून आसतना, तूं वाटेर सोलून आसतना, तूं न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग. ती तुज्या हाताक एक कुणा कशी बांद आनी तुज्या कपालाचेर एक शृंगार कसो उमखळाय. तुज्या घरच्या दरवाट्याचेर आनी शहराच्या दरवाट्याचेर ती बरोवन घाल. जर तर आमी उतरां खंडीत जावन आमच्या जिवितांत काळजांत सतमून तोंडार उसारल्यार, ह्या निरंतर ह्या उतरांत आमी वेळ कसयल्यार आमच्या जिविताचे खाले म्हणटात आमचे खाजारी कुटुंब जिवीत यशस्वी जातलें. जर तर आमच्या जिवितांत बरें काम, अधिकार, दुडू आसूंक पुरो, पूण उतार ना, खंडीत जावन ते कटपार बांदलेलें घर न्ही, ते रेंवेर बांदलेल्या बरी केदाळा कोसळून पडटा सांगूं जायना. जर तर तुमी तुमचें कुटुंब जिवीत आज जावन तुमी निचेव करतात, मगजे कुटुंब जिवीत बरें जायचें, बलिश्ट जायचें, संवसारांत हांवें एक जिजोक साक्ष जावन जियेचें जाल्यार तुमचें कुटुंब जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून हाडा. तुमी तांचे आयकूंक वचनाका. आमकां बेजाराची गजाल म्हळ्यार कोणें आमकां हें केलां तेच सजेशन दितात, ना ताका सोड. आमी देवाच्या मनशांनी लोकांक ह्या रितीन वाड दाखयल्यार तांणी कयेचें मागीर ताका कोणाक आमी दुससाचे. देवाचें उतर म्हणटा, देवान जोडी केला ते मनीस मडिना जावं. जर तर हांव देवाच्या उतरा विरोध गेल्यार ताचे लॅक हांवें दिचें पडटलें. भल्या उडास दवरा, कित्याक देव ताच्या उतरा कितें बरयला त्या प्रमाणे कसो देव त्या उतराच्या वयर ह्या ताची गड मित्रोन तो वचना. जायते फावटी आमी सारकें वाट हेरांक दाखोवंक आसा. जर तर तुमकां जायना जाल्यार कोणाक देवाचे उतर सतत वता तांचे धाडा. पळया तांचें जिवीत कितलें बरें परत तांकां हें करूंक जाता. वय आमच्या जायना. देवाचें उतर सांगता, मनशाक साध्य वय पूण देवाक ससंगती साध्य केदाळ जाता. ह्या उताराक आयल्यार हे उतार कितें सांगता तुमच्या जिवितार पडल्यार तुमी देवाची महिमा
पळयतल्यात. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. ताका मातेव असो 15वो अध्याय काले म्हणटा पळया, मॅथ्यू 15:4. देवान सांगला, तुज्या आवय बापायक मान दी, आनी जो कोण आवय बापायक शिरापता ताका मरणाची शिक्षा फावो. पूण तुमी म्हणटात, पळया हांगा पळया, खाली हांवें सांगलें आवय बापायक सोडचें म्हळ्यार मार्गार सोडचें न्हय. काजारी जिवीत जाल्या उपरांत आमी बायलोसो स्थान ताका दिवंक आसा, आवय बापायचो स्थान तांकां दिवंक आसा. बायल येयलें म्हूण आमच्या काले म्हणटात आवय या बापायक आमी पयस करचें न्हय. आमी तांकां कितें काले म्हणटात देवाच्या उतरा प्रमाणे विधेयपण दाखोवंक आसा. कित्याक देवाचें उतर सांगता, जो कोण आपल्या बापायक मान करता ताका कितें मेळटा, ह्या संवसारांत लांब आवूंक मेळटा. आज पळया आमच्या जिवितांत जायते आमकां लांब आवूंक ना. तेय एक्सिडंटा आमी सांगता, आमी संवसारी रितीन मात्र उलयता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना. कित्याक आमचो लोक ह्या समस्येक वळख जाला. तेय हांगा समस्या पडून आपलो जीव उगडयता. म्हळ्यार एकच कारण आमकां सतगतो ना. जर तर आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्ल्यार देव फटी मारता की मनीस जाल्यार फट मारूंक पुरो. पूण देव देवाच्या उतरा मनीस उलयता. जायते जाणांक आनीक सतगतो ना देवाचे उतार असो देव म्हूण. थोडी चिंता देव दुसरो, देवाचे उतार दुसरे. देव ताच्या उतरा मरिफात उलयता. ताका देवाचे उतार म्हणटा, वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवे आसलो, आनी शब्द देव जावन आसलो. त्या देखून ही उतार मोगाच्यान तो उतरा मरिफात उलयता. त्या देखून हांवें सांगलें, कोण ह्या उतराचेर बांदता घर, तो खटपार बांदलेल्या मनशा बरी. जर तर हांव उतार आयकता पूण त्या उतरा प्रमाणे करिना, म्हज्या जिवितांत खंडीत बरेपण पळोवंक जायना. ताका देवाचें उतार सांगता, जेजू सांगता, म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. सकड आयकता न्हू, कोण जेजूचे बोकरे ताचो ताळो आयकताले. जर तर आमी ताचो ताळो आयकना आमी ताचे बोकरे न्ही. तितलेंच न्ही, जेजू रुपांतर जाल्या वेळार कितें म्हणलो, बाप एक ताळो आयकलो, म्हजो मोगाचो पोत, म्हाका चड मानवला, ताका तुमी आयका. आमी कोणाक आयकता? ताका आयकता की संवसाराक आयकता? जर तर आमी संवसाराक आयकत जावं जाल्यार आमच्या जिवितांत बरेपण पळोवंक साध्य आसना. तुमी किर्तन एक वाचल्यार सांगता, अधर्म सांगता बसना. कित्याक म्हळ्यार संवसाराची मनशां सांगता तुमचे काले समस्या काडून गेल्यार तांणी तुमकां संवसारी रितीन कावन्सिलींग करतात. तुमी वसा कावन्सिलरा कडेन, संवसारी रितीन कावन्सिलींग करतात, तुमकां हे करनात. तांणी तांची पुरा काले हेड नॉलेज म्हणटात, कितें शिकल्यात त्या प्रमाणे मात तुमकां सजेशन दितात. पूण कोण देवाचे उतार हे सांगता, देवाच्या उतराची समजणी कोणाक आसा तांचे लागीं गेल्यार तुमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे तांणी तुमकां सजेशन दितात. पूण जर तर तुमी तांणी कितें सांगतात देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमी पळटात जाल्यार तुमच्या जिवितांत देवाची महिमा पळयतल्यात. त्या देखून उडास दवरा. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. निमाणें आमी एक वाक्य घेया, एफेसकारांक बरयलें पत्र. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. 5 अध्याय 21 जावन पळया, 21 जावन कितें म्हणटा पळया. क्रिस्ती गोवयला, क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक खालती जावं जाला. पळया, आमी खालती जावंक तयार आहांव गी. आमी एकामेकाक खालती जायचे जाल्यार पयलीं आमी देवाच्या उतराक खालती म्हण घालचें. केदाळ आमी देवाच्या उतराक खालते जाता, देवाचें उतर कितें सांगता त्या दाळा मात एकामेका आमकां खालते जावंक जाता. जर तर हांव देवाच्या उतराक खालती मान घालना जाल्यार आमी एकामेकाक खालती मान घालूंक जायना. तुमी एक उतार आयकला जावं बरो, आज सरस्पचो ताळो तुमकां आयका जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाकात म्हणटा. आमी दारून काळजां जें म्हणटा आमी कितें चिंता, एकलो कठीण मनीस बायलेक मारता, भुरग्यां मारता, दोळा ताच्या दोळ्यार रगत नागी तो न्हू म्हणून उलयता. पूण देवाचें उतार कितें सांगता वता की आज सरस्पचो ताळो तुमकां आयका जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाकात. जर तर हांव देवाचें उतर आयकूं न्ही, तें उतार पाळिना जाल्यार हांव दारून काळजाचो मोगाच्यान कुडास दवरा. त्या देखून देवाच्या उतरांत सत आसात, ते सत मात आमकां सुटका दिता. कोणीय आमकां सुटका दिवंक शकना. पळया, पत्नीनी आपल्या पतीक सोम्याक काल जाल्ले बरी काल जावन आसला जाय. पळया, पत्नीनी आपल्या पतीक सोम्याक काल जाल्ल्या बरी जाला जाय. हरी एकल्यांनी काल जावंक एकामेकाक. कशें आमी सोम्या काल जाता, सोम्याच्या उतरां काल जाता, एकामेका आमी खालती माणूस घालूंक आसा, एकामेका आमी सोसून व्हरूंक आसा. देवाचें उतर सांगता कित्याक पळया,
पतीनी न्ही आपल्या पतीक सोम्या काल जाल्यार बरी काल जावं चलाजे कित्याक जसो क्रिस्त कुडीसो म्हणजे पवित्र सभेचो थारोक आनी मस्तक तसोच पती आपले पत्नीचे मस्तक हे जायते फावटी ह्या वाक्य कळून थोडे सांगतात पती आपले पतीन मस्तक म्हळ्यार पतीन कळ्ळें गोवन सांगल्यार बरी पोरा करीत म्हणना आमकां तें रॉंग वय आमकां देवान अधिकार दिला पूण कितें देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी करूंक आसा काजारी जिवितां 50-50 न्ही हर एक दोगांय 100-100 आज पळया काजारी जिवितांत कित्याक थोडे चड शिकतात थोडे उणें शिकाव थोडे चड सांबाळ तले पुरो जायती समस्या येवंक कारण कित्याक संवसाराचें ज्ञान आसा ताका देवाचे उतर काले म्हणटा Hosea 4:6 ही पस जावन नास जाता कित्याक गिन्यानाच्या अभावा वरवीं काही बरोवं ना सैताना वरवीं म्हणून ह्या लॅक ऑफ प्रेयर ना खंयचेय बरोवं ना कितें म्हणटा गिन्यान म्हळ्यार संवसाराचें नॉलेज आमकां मस्त आसा खंयच्या घरा रावाचें खंयच्या इस्कालाक वचाचें खंयच्या हॉस्पिटलाक वचाचें पूण देवाच्या उतराचें आमकां समजणी ना त्या देखून इपस जावन आसात तांबगाच्यानो त्या देखून आमी सांगचे चड आनी चड तुमचें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून हाडा आनी मुखार सांगता पळया पतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा ते गरजेचे मोगाच्यानो क्रिस्तान कसो ताच्या काले म्हणटात पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करचो घुवोचो कायदो जावन आसा ताच्या बायलेचो मोग करचो त्या देखून देवान कसो आमचो संवसाराचो मोग केलो ताच्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो त्या रितीन कळ्ळें की त्या देखून काले गेले देवान इतलो मोग केलो की तसो मोग कोणाचेर गेलो मनशाचेर गेलो आदावाक रचले आतां आदावांक कोण जाय आसली एक सांगातीन आदावान कोणाचो मोग करेचे ताच्या सांगानीच ते सोडून कोणाचो न्ही मोगाच्या न्हू जायत्या पाणी फटवतो आमच्या जिवितांत कित्याक आमकां संवसारांत जावन चड काले म्हणटा इनपूट येता एक उडास धरा तुमी कितें पळयतात कितें आयकतात कितें उलयतात ही पुरा कितें जावन आसा कोता की बागलां आमच्या भितर तुमी काले पळयतात ते रेकॉर्ड जावन हांगा भरता कितें आयकतात तेय तशेंच काना जावन आयकून आमच्या हांगा भरता कितें उलयतात ती उतराय एक बियो जावन आसात तसो वेळ येताना कंडी जावन फळ येता त्या देखून सत्राय करा तुमच्या जिवितांत हर एक आमी म्हण देवाचे उतार क्लियरली सांगता ह्या संवसारी साल तुमी आदारी नाकात म्हाका तुमची मोना नवी जावन तेन्ना तुमच्या जिणेचें रुपांतर जातालें तेन्ना मात आमकां कळटालें देवाची खुशी कितें म्हणून प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून आमी उडास धरया आमचे कुटुंबा जिवितांत आमकां एक पवित्र आनी शांती समानाचें जिवीत बांदून हाडलें जाल्यार उडास धरया आमच्या शक्तीन तें साध्य ना केदाळा आमी देवाच्या उतराची 7 जाणां जाता त्या उतरांत आमचें जिवीत बांदून हाडटा तेन्ना मात्र एक पवित्र भाग्यवंत कुटुंब आमकां बांदूंक जातलें ह्या वेळार तुमी देवाचें उतार आयकलें त्या देखून एक उडास धरा तुमच्या कुटुंबा जिवितांत कितलेय समस्या आसूंक बरो पूण भियेनाकात जर तर आज तुमी निश्चय करतात तुमच्या जिवितांत देवाक म्हळ्यार जेजूक ताच्या उतराक पयलो स्थान दिता जाल्यार खंडीत जावन तुमचें कुटुंब परत एक जातलें तितलेंच न्ही तुमच्या कुटुंबा सांगाता तुमी देवाक महिमा दिताल्यात आनी तेच तुमच्या कुटुंबां दवरी हर एक जायतीं कुटुंबां देवाच्या राजाक येतलीं प्रेज गॉड ह्या वेळार आमी दोळे धांपया मोगाळा बापा हो इल्लो वेळ तुज्या उतरा मारिफात कुटुंबा जिविता विशयांत नियाळ करूंक फाव केल्ल्या बसत आमी तुका अर्गां दिता वय बाप्पा तुज्या उतरा मारिफात तुवें आमकां जायती सतां कळीत केली अशें हर एक कितें तुवें आमकां शिकयलें तें आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी कार्यरुपाक हाडून तसो फायदो जोडून एक पवित्र भाग्यवंत कुटुंबा बांदून हाडून तुज्या नांवाक महिमा दिवंक फाव जावं दी अशें हर एक लोक तुजे भरून आमचें जिवीत अणभव करून तुजी खुशी तुजें राज तुजो तो संतोष तो जिवीत ह्या संवसारांत अणभव करून हर एक लोक तुज्या नांवाक महिमा दिवन दी म्हूण मागता हांव हें मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात आमेन आमेन आमेन.